ब्रेस्तारा अडवय पुलीस बीट पोस्टाचे उक्तावण जालें। ह्या वेळार वाळपय पीआय सागर एकोसकर, दिवचल डीवायएसपी गुरुदास गावडे, बिरोंडेचे सरपंच उदय सिंग राणे आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। हे बीट पोस्ट जावपा लागून लास्ट टाइम जेन्ना हांव वाळपय आसलो तेन्ना सरपंचान भरपूर एफर्ट घेतले। तो म्हाज्या फाटल्यान सारको लागलो की एकदांची बेगीन करया म्हणून, पूण खंयच्या तरी कारणाक लागून हे आमचे डिले जाले आनी 1 वर्सा नंतर आयज परते गोंयांत येयले, जेणें कितें आपले प्रयत्न चालू दवरलेले ते जाले। हांगासर पयलीं म्हाकाय खबर नासलें की QR म्हणून एक हांगासर न्हंय आसा, लोक येता न्हावपाक येवपाक आनी भरपूर जाण हांगासर मेलाय बी म्हणटात, ते मारता आनी मस्ती करता। सो हांव तुमकां एक उतर दिता की आयच्यान हांगासर तुमकां रावंड द क्लॉक पुलीस मेळटले। रावंड द क्लॉक पुलीस सरपंचाचे हांव चड करून आभार मानता की जी गोश्ट आमी सुद्दां चिंतून आसली ती तेणी स्वता एफर्ट घेवन हें केल्लें आसा। प्रपोजल घातल्या उपरांत ताका टायम लागता। प्रपोजल मूव जाल्या उपरांत हांवें पर्सनली येवन हांगा सायट इन्स्पेक्शन केलें। ऑल रेडी जाल्लो, पूण ज्यो ताका सुविधा आसा त्यो रेडी जावना आशिल्ल्यो। सरपंचाक रिक्वेस्ट केलें म्हाका सगळ्यान पयलीं वॉशरूम जाय। स्टाफाक सपोज हांवें हांगा परमनंट डिप्लॉय केलो जाल्यार तूं मागीर अशें म्हणपाक शकना की स्टाफ हांगा रावना, तर म्हाका तूं वॉशरूम एक कंपल्सरी दी। मागीर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी हांगा स्टाफ पोस्ट करपाची। त्या प्रमाणे तिणें इनिशिएटीव घेतलो, स्वताची जागा दिली। आजकाल कोणूच जागा दिना आनी तेणी जागा म्हाज्या हेज्या प्रमाणे फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली आसा। आमकां भाड्याक फारीक करपाचें कांयच गरज ना। तरी हांव सरपंचा कडेन मागता की उदकाचें बील आनी लायटीचें बील तिणें आपल्या हेजेर घेवचें। जो प्रोसेस आसा, सपोज जर ती मागीर एग्रीमेंट करून आमकां सपोज हो बीट पोस्ट अडवय बिरोंडा बीट पोस्ट हो सपोज जर आमी ऑलरेडी एप्रुवल घेवन रिकॉग्नायज केला म्हणून टायम लागलो, तो फुडें मागीर पुलिसाच्या ताब्यांत वचो जाल्यार मागीर आमकां एग्रीमेंट करचो पडटलो। दॅट प्रोसेस वी वील फॉलो द प्रोसेस। म्हणजे फाल्यांचें जावपा जायना की कोणाच्या जागेर तेणी आपली ओन जागा दिल्ली आसा तेका इलिगल प्रोसेस आसलो बरो, फाल्यां जर तेणी जाल्यार की ना तुमी हांगासर चला गो वयतले। हे जे पुलीस बीट पोस्ट आयज आमी ओपनिंग केल्लें आसा हें लोकां खातीर कम्युनिटी पॉलिसींग व्हेरी इम्पॉर्टंट। हांगासरले लोक आसा, हांगा पुलीस लागीं आसा, कितें तिका डिफिकल्टी येयल्यो फक्त कितें पुलिसाच्या बाबतींत तिचे पर्सनल कितें डिफिकल्टी आसा, सपोज हांगासरले भुरगे आसा तिका कितें गायडन्स जाय, कसले सोशल गायडन्स किंवा एज्युकेशनल गायडन्स आमी टायम टू टायम, सपोज जर हांव हांगा डीवायएसपी उरलो, सब डिव्हिजन पुलीस ऑफिसर उरलो जाल्यार हांव म्हाज्या परीन एटलिस्ट 2 म्हयन्यांनी हांगा येवन लोकांक जमोवन कितें कितें डिफिकल्टी आसा, कितें गायडन्स जाय तो प्रोसेस हांव स्टार्ट करतलो। आयज रितसर ह्या बरेच दीस जाले, वर्स मायज जाले, 1 वर्स म्हाका दिसता 3 म्हयने सुमार जाले हे गोष्टीक आमी प्रपोजल घातलेलें। हांव सरपंच जाल्या उपरांत आमकां हांगा एक ल्हानशें बीट पोस्ट जाय म्हणून, आनी त्या प्रमाणे आमी प्रपोजल ठराव काडून पंचायती तर्फे आमी धाडलो। आमच्या आरोग्य मंत्र्यांनी आमकां सहकार्य केलें, नोट घालून तें पुटअप केलें आनी जवळ जवळ 1 वर्स 3 म्हयने सादारण सुमार आयज आमकां लागले हेचें रितसर उद्घाटन जावपाक। हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, आमच्या स्टाफाक, आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक जेंच्यांनी आमची ही गरज पुरयलेली आसा। ह्या भागाक खरोखरच अत्यंत गरज आसली, कारण आयज परिस्थिती वेगळी आसा, पयलींचो काळ वेगळो आसलो। आयज सुधारणा जायती जायत आयल्या, लोकवस्ती बरीचशी ह्या भागाक जायत आसा आनी आयज गरज आसा लोकांक खंय तरी सहकार्य करपाक।